गोयची राजधानी पणजी आता स्मार्ट सिटी जावपाचे वाटेर आसा। मात ह्याच स्मार्ट सिटीत जे ट्रॅफिक जाता ते स्मार्ट पद्धतीन हाताळपा खातीर सरकारान केल्ले यत्न लेगीत आता फेल थारिल्ल्याचे दिसून येतात। मेरशे जंक्शन आसूं वा दिवजा सर्कल, कला अकादमी जंक्शन आसूं वा विद्युत भवना कडले जंक्शन, हांगा सिग्नलां आसात पूण ती चलना। तातूंत राजधानी पणजेंत पर्यटकांच्यो हालचाली सुरू आसतना ट्रॅफिक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सगळीच यंत्रणा अपेक्षित थारतात अशें स्पष्ट चित्र आता दिसपाक लागला। There has to be a central monitoring system for all signaling. पूण ते एका टायमार जावचेच ना, ते स्टेप बाय स्टेप जातले। पूण कितल्यो सिग्नल आसा पणजे ज्युरिस्डिक्शनाक आनी हायवे कितले सिग्नल आसा ते प्रमाणे तेंच्यांनी मेंटेन करपाक जाय आनी मेंटेनन्सा प्रमाणे केन्ना गरज पडली ब्रेकडावन जाय जाल्यार इमिजिएटली थंय कॉन्स्टेबल ट्रॅफिक सेलांतून मनीस घालून थंय हँड सिग्नल दिवन ते क्लियर करपाचें। पण म्हाका दिसता ही सिस्टम सामकें जाग्यार पडना। सो आय वील टेक इट अप एट द मॉनिटरींग सेल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी टू फायंड आउट वॉट इज देयर एंड एक सिस्टम जाग्यार घालपाक। एज यू हॅव पॉयंटेड आउट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। देर आर नॉट मेनी सिग्नल्स, but the signals which are there have to function properly. कित्याक आतां नवे वर्साक and we are actually now in the National Road Safety Month. So म्हाका दिसता हो विशय महत्वाचो आसा। तो विशय आमी definitely not only with the traffic cell, we will also take it up with PWD, who is the member secretary of the Road Safety Committee. मेरची सर्कलाचो इश्यू जर तुमी विचारता थंय ते सिग्नल बंद पडिल्ले आसा। सो हांवें कन्सर्न ऑथॉरिटीक लॉंग बॅक बरयला की ते आयदर रिप्लेस करचे जाल्यार रिपेर करचे म्हणून। ओके। आनी स्मार्ट सिटीक बरयला की तांणी सिग्नल घालचे म्हणून आनी PWDक रिक्वेस्ट केल्या की तुमी ते कन्सर्न कोणी घाली ताका ते रिपेर जावन ते काडचे म्हणून न्यू घालचे। आनी दिवजा सर्कलाचे कितें आसा स्टेटस? दिवजा सर्कलाचेर सिग्नल आसा पूण ते स्टॅगर जंक्शन जाल्यार मातसो ड्युरींग पीक टायम बी प्रॉब्लेम जाता जर ते ऑपरेट केले जाल्यार। ओके। सो पयलींच पणजे सद्याक बिकॉज ऑफ दीस वर्क कंजेशन वाडला, जर ते आमी ऑपरेट केलें जाल्यार सगळे आनी ट्रॅफिक जाम जातले कित्याक तो मेन पॉयंट आसा। गोंय राज्यान आमी खुबशे अशे अपघात पळयतात आनी ह्या दिसांनी खुबशे अशे अपघातान लोकांक मरण येता। जाल्यार पणजे जे शहर आसा ते पणजे शहर कितली सुरक्षीत आसा तेका लागून आमी हो तुमचे मुखार रिपोर्ट घेवन येयल्ले आसात। जाल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात मेरशे सर्कल म्हणत किंवा पणजे दिवजा सर्कल म्हणत किंवा पणजेची बाकीची जी मेन जंक्शनां आसात पणजे सिटीन, ही सगळी जंक्शनां कशी हांगा तेजी हालत जाल्ली आसा ती तुमी पळोवंक शकतात। हांगा मेन म्हटल्यार जे सिग्नल आसा ती सिग्नलाचे फक्त पोल आनी लायट दिश्टी पडटा, पूण ही जी सिग्नल आसात ती सिग्नलां केन्नाच चलनात। ही सिग्नल घातल्यात खरी पूण चलनात। तशेंच मेरशे पळोवपाक गेले जाल्यार मेरशे फाटलो 1.5 म्हयनो जालो थंय सिग्नल चलना। जाल्यार पणजे जेन्ना लोक येतात तेन्ना आपलो जीव मुठीन घेवन म्हणटात तसो पणजे लोकांक येवचें पडटा आनी पणजेच्यान लोकांक भायर सरचें पडटा। पूण हांगा सुरक्षेची वेवस्था खंय पावल्या ही तुमी हांगा पळोवंक शकतात। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।